मिसाची सुरवात गीत घेऊया A35. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणीनो, सगळीं आमी केन्ना नाय केन्ना जिवितांतल्या अडचण्यांक आकांताक सांपडटा आनी सगळे उपाय घेतल्या उपरांत कांय फावटी आमी देवाक उलो मारता. पूण मागलेलें सगळेच फावटी आमकां रोखडेंच मेळना आनी असल्या वेळार कांय फावटी आमी निराशी जाता. पूण विसोत्ता पळोवंक की देव आमी मागता तातूंत आमची परिक्षा करता म्हणून. असल्या वेळार सायबा तूं पाव अशें आमी मागता. आयज भाव भयणीनो, निती आनी शांती खातीर भेटयलो आयतार आमचे स्वतंत्रतायेचो दीस जाल्या उपरांत आनी सायबिणीचे स्वर्गार व्हरून जाल्या उपरांत जो आयतार येता तो निती आनी शांती खातीर भेटयलेलो. समाजान आमी पळयता जायते फावटी गायाळ जाल्लो आसा हो समाज. सायबा म्हाका पाव अशें म्हणटलीं जायतीं मनशां आसा आनी नितीक आनी शांती ना जावन जायतो त्रास लोक काडटा. आयज सगळ्या पासत असल्या पासत मागुया. भावार्थान आनी विस्वासान आमच्या देवाक आमच्या देशाक नीत आनी शांती मागुया आनी आकांताच्या वेळार तोच देव आमकां पावतलो. नेमिताची भेटेक आमी तयार जातना आमची पातकां आमी ओळखून घेवन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागुया. न्याय नीत राखात, प्रमाणीकपणान चलात. सोम्या जेजू, फटींगपण आदारतात तें पळोवन आनी अनितीचें रोडणें आयकूनय जायते फावटी आमी दोळे आसून कुड्डीं आनी कान आसून बेरी जाल्ल्या परी वागल्या. बोगूच आमकां. सोम्या काकुतकोर, देव आपलें मन कधीच बदलना. क्रिस्ता जेजू, तुवें दिल्लीं देणी तूं फाटीं घेनाय. जांकां आपयल्यांत तांचें आपोवणें तूं फाटीं काडिनाय. दर एक आपोवण्याचो माज म्हळ्यार तुका एक गोवाय दिवंक. पूण जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक वायट देखीची जाल्या. बोगूस आमकां. क्रिस्ता काकुतकोर, भुरग्यांचें खाण काडून तें सुण्याच्या पेट्यांक उडोवचें म्हणल्यार सारकें न्हय. सोम्या जेजू, आमच्या आकांताच्या आनी अडचणेच्या वेळार जेन्ना देव आमच्या भावार्थाची तपासणी करता तेन्ना आमी देवाचेर भावार्थ आनी विस्वास धरून चुकल्या. आमच्या मनांत दुबाव आयल्यात आनी आमचो भावार्थ उणो जाला.
भोगोस आमकां सोमिया काकूत कर सोमिया काकूट कर. सर पुलिदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पुलिदा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या थोर बाबा पासत आमी तुका वखाणटा सुमयाचे क्रिस्ता बापाचे सुतार सुमयाचे देवाचे शरीर तूं संवसाराचे पाप काटाय आमची काकूट कर तूं बापाच्या सुरान बसला आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बाबाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजो मोग करतल्यांक दिसून आसलोली वर्ती देणी तुवें तयार केल्याय सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बासायलोली देणी आमकां फावो जावं. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें सांगता नीत सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उगडापें जातलें. सर्वेस्पराची सेवा करूंक ताच्या नांवाचो मोग करूंक ताची चाकरां जावंक बोगतीन ताच्या पांयां पडटात त्या पोरक्या मनशांक मुणगे 7वो दीस बसताय नासतना पाळटात तितल्यांकूय आनी म्हज्या कोरारा पोरमोणे जियेतात तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तुमकां म्हज्या मागण्याच्या घरांत संतोसायतलो. तांचे होम आनी योदन म्हजे वेदीर मानून घेतलो कित्याक म्हज्या घराक सगल्यांक पोरजांक मागण्याचें घर म्हूण वळखतलीं. देवाचें उतर हे. देवाची वळखार. आमचो जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कर देवा तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. दुलोबायेन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस पृथुमेर तुजो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सोडवणार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोट्टू संतोसाचीं गितां गावूं कित्याक तूं न्यायी पोरमोणे जोडटी करताय. निती पोरमोणे करताय पोरजांची मनसुबी. पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवन आनी सगळीं पृथूम ताच्या पांयां पडूं. जबाब. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू.
बागेंत पावलून रोमकाराक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावां भयणांनो, तुमकां विदेशांक सांगता, हांव विदेशाचो धर्मदूत आनी म्हज्या मुनियारपणाचो मान हांव राखतां. पूण हातूंत म्हजो हेतू असो की म्हज्या रोगताच्या भावां भयणीक तुमची देख घेवचे आशेन भरची आनी हे तरेन तांतल्यान थोड्यांक तरी सोडवून मेळोशी करची. तांकां भायरायलोल्या फाराक संवसाराक बोगसोणें फावो जालें म्हणटूच तांकां भितर काडूंक कितें घडटलें जाणात? मेल्ल्याचें पुनर्जीवनपणूच म्हणूं येता. आपणे दिल्ल्या देण्या विशीं तशेंच आपणे केल्ल्या आपोवण्या विशीं देवाचें मन बदलोना. तुमी एका काळार देवाची कुशी पाळिनासल्यान, पूण आतां ताणें ताचें आयकूंक ना देखून तुमकां ताची काकूट मेळ्ळी. तशेंच ताचें आतां आयकनात तीं तुमकांय काकलूट मेळ्ळ्या ती पळोवन आपुणूय काकलूट जोडूंक पावलीं. सोमेस्तांची दया करचे खातीर देवान सोमेस्तांक आपल्या याज्ञाचेर आड वचूंक निर्मिलें. देवाचें उतर हें देवाचे वळखार. उद्गार. Soy soles moral, soy soles moral, soy, 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 soy. Soy soles moral, soy soles moral, soy, 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 soy. जेजू स्वर्ग राज्याचें शुभवर्तमान परगडटालो आनी लोकां मदें सगल्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करतालो. Soy soles moral, soy soles moral, soy, 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 soy. Soy soles moral, soy soles moral, soy, 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 soy. Sorves potumce soviasu, Dulce soveasu, Mateva pormone Jesu Christa ce fortoman. Moima tuca somia. जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतांत कोडसरून गेलो. आनी खानाची एक बायल त्या प्रांतांतली येवन अशी बोब मारूंक लागली, सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. म्हजे दुवेक देंवचार जबोर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन शीस ताचे कडेन अशें पोरातून मागूंक लागलें, तिका तो उपकार कर आनी धाड, ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें पोट्टी पाडून म्हळें, म्हाका फकत इस्रायल गोरण्यांच्या सांडलोल्या शेळयां सोडीन धाडला. तरी ती आयली आनी ताचे मुखार सरपटली. तिणें मागलें, सायबा, म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, गोरच्या भुरग्याचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हळें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयांच्या मेजावेले धोरणीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. तेन्ना पोट्टी पाडून जेजून तिका म्हळें, आगे, व्हड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव
तेच घडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वखदाय तुका क्रिस्ता. बाबा ब्रिंदो, कोविड-19 हे पिडेक लागून जायत्या जाणांक ह्या दिसांनी आनी फाटल्या दिसांनी सोंसूंक पडलें. आमी जाणां आख्ख्या संवसाराक कसो लोक कश्टवलो आनी आमच्या गोंयांतूय जायत्या जाणांचेर असलो हो प्रभाव पडलो. एक घडी जेन्ना आमच्या प्रधानमंत्रीन पयल्याच दिसा सगळेंच बंद केलें तेन्ना जायत्या जाणांक जेवण खाण मेळोंक ना. हांगा पर्यान जे कोण मायग्रंट्स रावताले ते तांणी सॉफ्ट ड्रिंक पिवन बिस्किटी खावन ते दीस काडले. लॉकडावन म्हणटच खंयच वचूंक मेळनासलें. तांचे लागीं फ्रिजींनी दवरपाक तांकां घरांनी थोडे ते रावनासले. असले परिस्थितीन कांय जाण वचूंक भायर सरले. थोडे ट्रेनीन गेले. ट्रेनीन कोणीय तरी उदक जेवण दितले म्हणून रावताले. कांय फावटी स्टेशनाचेर त्या भासायलेले त्या स्टेशनाचेर तांच्यो ट्रेनी थांबोवंकूच ना. थोडे फावटी जेवण उदक तांकां दिलें पूण स्टेशनाचेर बेश्टें दवरलेलें. त्या थोड्याच वेळा भितर तांणी तें पुंजावंक पडलें. कांय फावटी भुकेन 2 दिसांची वाट आसली ती 4 दिसांची गाडयेन जाली. थोड्यांक चलून वचूंक पडलें आनी चलून वेताना कांयच उदक ना जावन थोडीं जाणां वळवळटालीं. कांय जाणां आमी जाणा रस्त्याच्या ट्रॅकांचेर मरूंक पर्यंत पावलीं. थोडे सवे थोड्यांनी दया दाखयली पूण हेरांनी दुसरी म्हणून ती आमचे जातीची न्हय, आमचे भाशेन न्हय म्हणून तांकां किकोंतूय केली. बाबडीनो, असले गतीर थोड्यांक आपणाची म्हूण मानून घेवप आनी थोड्यांक आपली न्हय म्हणून कुशीन दवरप असलेंच कितें सिट्युएशन आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांतूय आमी पळयता. जेजू गालिलियांतान तीर आनी सिदोन ह्या गांवां लागीं वेता. हे तीर आनी सिदोन हांगासर जायतें वायट चलतालें. ताका लागून प्रवादी परत परत तांचेर तांकां उगडास करून ह्या वायटाचो ती असली तसली म्हणटाले. करप्शन चलतालें थंय, विकेडनेस चलतालें असलें. आनी हाका लागून जुदेव लोक हांगासरल्या लोकांक तीर आनी सिदोन थंय आसलेल्या लोकांक जंय खानाचो लोक चड रावतालो ह्या लोकांक किकोंत करतालो. ती एके भाशेन दुस्मान कशें आसलें. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत पळयता जेजू गेल्या पण कानाची एक बायल येवन जेजूचे पांय पडटा, थंय सरपडटा. आनी ही वस्तुरी आसली भावार्थी. येवचो आसा तो जुदेवांचो सोडवणदार म्हूण तिका खबर आसली जायत घडये तिणें आयकलेलें जायत, कित्याक ती जुदेव नासली. पूण हे वस्तुरीन एक आवय कशी खंयच पयस करिनासतना, भिरांत धरिनासतना, लॉस धरिनासतना फुडें वचून ती आपले धुवे पासत मागता. तिची चूक कसली काय? जुदेवांच्या कायद्या प्रमाणे तिची चूक वळतली. पयले सुवातेर एके वस्तुरीन रस्त्याचेर एका दादल्या लागीं उलोवंक जायनासलें. तांच्या कायद्या प्रमाणे ही एक चूक जाली. दुसरे सुवातेर तिणें हो फेवर मागलो तो, फावर मागलो तो एका चेडवा पासत, आपले धुवे पासत. त्या काळार चेडवाक तितलें मोल नासलें. चेड्याक तर मागलेलो जाल्यार ओदीक तिका मोल कशें आसलें. आनी तिसरें म्हणल्यार ती जावन आसली एका कुळांतली जंय जुदेवांक तांकां पडनासलें. हॉस्टायल ट्रायब आमच्यानी म्हणून येता, जंय जुदेव तांकां एक दुस्मान कशें दवरताले. आनी इतलें आसतनाय ही वस्तरी एक बरी आवय म्हणून ती आपल्या चेडवा पासत मागता. जेजूकूय तिणें एके भाशेन एक डायलेमा कशें घातलें. तिणें मागलें आपल्या चेडवा पासत, पूण जेजूक प्रश्न कसलो?
जेजून म्हटलें हांव तुमचे पासत येवंक ना. आनी तिणें एके भशेन म्हटलेलें कशें उतरां म्हणून येता आमच्यानी, तूं आमचे पासत येवंक नाय जाल्यार तूं मोगाचें शिकोवन कसो शिकयताय. तिणें हें म्हणोंक ना, पूण असलो प्रश्न एके भशेन जेजूक तिणें घालून जेजून कशेंय ना कशें तरी तिका बरी तिणें मागता तो दिवचेंच अशें दिसलें. बाबडीनो तिचो भावार्थ उक्तो करूंक जेजून ह्यो घडणी घडली म्हूण येता, कित्याक जेजून तिची परवा केली. तिका दारुणाय दाखयली जाल्यारूय तिचो भावार्थ हेरांक उक्तो करूंक हें ताणें दाखयलें. पूण तेच बरोबर जेजून तिका एक सांगून दिलें की ती मागता म्हणून तो करतलो अशें न्हय, आमी मागता तेन्ना तो दितलोच म्हणून अशें न्हय. बापाची येवजण कितें ती ताणें तिका आनी हेरांक उक्ती केली. हांव आयलां जाल्यार म्हजेच वस्तुंकी न्हय, बापाची वस्तुंकी प्रमाणे बापान म्हाका पाठयला हें तो तिका उगडावें करता. उपरांत आमी जाणा बाबडीनो ती येता आनी म्हणटा सायबा दाविदाच्या पुता. भावार्थान म्हटलेलें उतर सायबा म्हणून ती तिका उलो करता लॉर्ड. ती हरशीं स्वत मानता तसली न्हय, पूण तरी आसतना तिचो भावार्थ तिका उच्चारून करता सायबा हे भाशेन म्हणून. शीस तिका धांवडायता आनी एके भशेन तिका धाड म्हूण जेजू लागीं मागता. बाबडीनो हांगासर कोंकणी भाशेन हें ट्रान्सलेशन करता तेन्ना बेश्टें धाड, पूण ग्रीक भाशेन हीं उतरां आसलीं थंय ताचें ट्रान्सलेशन म्हणल्यार मागता तें ती तिका दी आनी धाड. मागता तें दिवन तिका धाड अशें. म्हणटच जेजू लागीं तें मागता तिजो उपकार कर आनी तिका धाडून दी. ती येवन सरपटली ताच्या मुखार म्हणटा आनी तिणें मागलें आनी तिचें मागप कितें सायबा म्हाका पाव. हो काळजांतान केल्लो एक रिक्वेस्ट आनी कांयच उपाय ना, सगलें म्हजें जालें म्हाका पाव. थोडे फावटी बाबडीनो आमी मागणें करता तेन्ना आमच्या जायते उतरांची गरज ना. देव जाण आमी मागच्या दीस आमकां कितें जाय पळय तें. उतरां येना तेन्ना सायबा तूं म्हाका पाव इतलेंच पुरो. धाकटुलें मागणें जायतें ही वस्तरी आमकां हें मागणें करूंक शिकयता. पूण घडटा तें कितें, जेन्ना तिणें हो रिक्वेस्ट मागलो तेन्ना जेजू तिका म्हणटा म्हाका इज्रायल घराण्या पासूनच धाडला. इज्रायल घराण्यांनी जिदेव समजताले दे आर गॉड्स चोजन चिल्ड्रन, म्हणटच जेजू आयला तो फकत तांचे पासत. आनी ह्या लोकांक तिरण सिदोन खानाच्या लोकांक ते सुणी कशे लेखताले आनी ही म्हणणी तांच्या मदीं आसली. म्हणटच जेजून म्हटलें तेन्ना सुण्याच्या मेजावेलें काडून सुण्याक उडोवप सारकें ना हें तांकां आत्वें न्हय, आमच्या कडेन तें आत्वेंच. पूण त्या लोकांक तें आत्वें नासलें आनी हाका लागून जेजू सांगूंक सोदता तेन्ना हें उतर म्हणटा तेन्ना ती वस्तरी म्हणटा पूण सुण्याचे पेटे ते खाता न्हय. तांकां तर एक जेंटायल्स ऑन बावार्थी सुणी कशें म्हटलें जाल्यार ही बायल तें उतर आनीक उणें करता आनी म्हणटा सुण्याचे पेटे लून खाता म्हळ्यार डॉमेस्टीक डॉग, घरान पोसता तसलें सुणें, ताका आमी हुस्को दाखयता ते भाशेन. पूण तरी आपणाक हुस्को दाखय हे भाशेन जेजू लागीं ती परतून मागता. आनी मागलेलें बाबडीनो जेजू तिका नाकारिना. तिचे परत परत मागलेल्या मागण्यांक पर्सिस्टन्सी इन प्रेयर आमी म्हणटा तेन्ना ह्या तिच्या मागण्यांक जेजू जबाब दिताच आनी म्हणटा हे बायले तुजो भावार्थ व्हड घे. आनी त्याच वेळार तिची धूव बरी जाता. बाबडीनो जेजू एक शिकोवंक सोदतालो तो शिसांक आनी तुवें आसलेल्यांक की देवान ताका पाठयला तो न्हय फकत थोड्यांकूच पूण सगल्यांक. जेन्ना हें लॉकडावन जालें तेन्ना म्हणटालो हांव आमचो लोक आसा तो जायत आपणाचें हें सगळें आमकां, ती कोण ती गांठयां तांकां मागीर पयलें आमकां असलें मोन जायते जाणांचें जालेलें. जेजू सांगूंक सोदता तें हांगासरूय जिदेव तसलेच लोकांक
जुदेव कानाच्या लोकांक तशेंच करताले पूण जेजूस सांगूंक आयला तो हांव सगळ्या पासत आयला जाल्यार सगळींच म्हजी भाव भयणां. आयज ही शिकवण दवरलें आमकां. पयल्याय वाचपान आमी आयकलां इसायास प्रवादी इस्रायल तांकां खबर नासली म्हणटा, तुमकां खबर ना म्हणटा, देवाचो मोग न्हयच फकत तुमकांच पूण सगल्यांक. गॉड्स लव, गॉड्स कन्सर्न डज नॉट एक्सक्लूड एनी वन, इट इन्क्लूड्स एवरी वन. तेच बरोबर भाग्यन पावलू दुसऱ्या वाचपानूय आमकां सांगता देवाची दया उमक्याच लोकांक न्हय, थोड्यांकूच न्हय, ती थोडीच न्हय. गॉड्स मर्सी इज विदाउट लिमीट हे भाशेन. म्हणटच बाबडो आयची शिकवण ह्या वाचपांतले दर एकल्याक आमकां पयले सुवातेर ज्यो वणटी आमी उबारून दवरता आमच्या मदें, हो असलो तो तसलो, हो अमक्या दर्ज्याचो, हो अमकें शिकलेलो, असल्यो वणटी मानून आमी दवरता तेन्ना हो गिरेस्त, हो गरीब, ह्यो वणटी मोडूंक सगळीं आमी एक म्हूण मागूंक जेजू आमकां उगडास करता. आनी दुसरे सुवातेर दर एकल्यान आमी मागता तें तातूंत निराशी जायना जावन आमकां ही हो भावार्थ जेजू आमच्या लागीं भितर उत्पन्न करूंक मागता. आनी तिसरे सुवातेर बाबडो जे आमी मागणें करता तें देव आमच्यो गरजो जाणा म्हणून ओळखून घेवन देवाक लागींच धरून सायबा तूं पाव असलें मागणें करूंक मागता. ल्हान ल्हान मागण्यांतल्यान देवाक लागींच धरूंक मागता. हीच चिंतना मनान धरून आमकांय असलें मोन आनी काळीज दी म्हणून देवा लागीं मागया. सगळीं उबी रावया. आमचोच बाबार्थ सगळे मजार उचारुया. सत मानता लेवाक सरपविदार बापा, स्वर्गारांत पृथ्वीच्या रोसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या इतल्यास पुताक आमच्या सगळ्या तो पवित्र आत्म्यावरून गोड संभावलो भगवान मरिताय जल्मलो पोसलो ताका ताणें सोच आसले ताका कुस्तार जोडलो तो मेलो आनी लागीं पिडिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मनांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो स्वर्गपविदार देवाच्या बसला तुवें तांचे आनी मेल्यांची नर्सरी करूं येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकाचें भक्तपण कुडीचें जेवण सदांचें जिवीत. आमेन. देव कसलोच भेदभाव करिनासतना बाबर्थान मागतल्यांचें मागणें आयकता म्हूण मनान धरून आमची मागणी ह्या वेळार देवाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले गौरीक मुनियारपण चलयतना सगळ्या धर्माच्या जातीच्या देशाच्या आनी भाशेच्या लोकांची मोगान सेवा करूंक तांकां जेजू सारकिले कालीच मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्माचो जातीचो वो कसलोच तरेचो भेदभाव नासतना दर एका नागरिकाच्या उदारगती खातीर वावरूंक आनी फावो ते उपाय घेवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमचो समाज कसलोच भेदभाव नासलेलो करूंक सगळ्या मनशाच्या एकचारा खातीर आमी वावरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबोलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडीत आसा आनी कुश्टावता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगळीच उपाय निगा घेतलोल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कुस्तावतल्यांक वेगळीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका.